नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या आयच्या सदनात आमचे सदर असा स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत. हांव प्रोफेसर मनोज कामत आणि म्हज्या बरोबर असा एक स्वयंपूर्ण युवा वरद सामंत. वरद सामंत असो एक स्वयंपूर्ण युवा जो दाबाळ सारख्या मीन ओरिएंटेड म्हणजे मायनिंगातल्या जाग्यांतल्यान तो येता. दाबाळ एक धाकटोसो गांव धारबांदोड्या तालुक्यांतलो आणि धारबांदोडे किंवा दाबाळ म्हणटकूच येता ते मायनिंग तकलेंत. ह्या मायनिंगचेर डिपेंड आशिल्ल्या गांवांतल्यान वरद सामंत भाजी पिकयता. हो स्वयंपूर्ण युवा भाजी मातयेंत राबून भाजी पिकोवन गोवा हॉर्टिकल्चराक भाजी विकता आणि आज जावन आसा सक्सेसफूल इकोप्रेनर म्हणजे आंत्रप्रनर जो इकोलॉजी आणि संबंध इकॉनॉमी आणि इकोलॉजीचे सांगड घालता, मातयेंत राबता, सबंद दीस आपल्या फार्माचेर काडून भाजी आपल्या कश्टान पिकयता, गोवा हॉर्टिकल्चराक भाजी विकता आणि उमेदीन आणि आत्मविश्वासान परत सामंत आमकां सांगता की दर म्हयन्याक 4 ते 5 लाख टर्नओवर आपल्या धंद्याचो करता. म्हणजे गोंया खातीर सामकी अभिमानाची गजाल. वरद बाब तुमच्या सारको भुरगो जो बीकॉम जावन सरकारी नोकरेच्या फाटल्यान न धांवता न्हय, नाल्यार सगळे जाण गव्हर्मेंट जॉब आणि पयलीं भाजपाचे जे अध्यक्ष आशिल्ले आणि मागीर राज्यसभाचे खासदार आशिल्ले ते विनय बाब तेंडुलकर आमचे बरे मित्र, तुजे शेजारी. विनय भाऊक सांगिल्लें की भाऊ म्हाका नोकरी जाय जाल्यार विनय भाऊ उमेदीन तुका नोकरी दितलो आशिल्लो फुड्याक. शुअर शॉट. तरी तुवें कास धरली मातयेची. मातयेन म्हणजे त्या टायमार आमी फूल मायनिंग बेल्ट डिपेंड. हय, 2012 पयलीं गडगडीत मायन चलताली. सो म्हाका खबर आसली की मीन केन्ना तरी बंद जातले बिकॉज तयार जायना न्ही पडटा एक तरी सोंपताले. 2010 तुका कळिल्लें मीन बंद जातलें म्हणजे त्या टायमार अशें चलतालें की रस्त्यार येवपाक बरोबर. तुम्ही त्या वेळाचेर कोणाक परिस्थिती दाबाळची, धारबांदोड्याची, सावड्ड्याची, सांगेची, पाळयेची, उसगांवची न्हय सारकें म्हणजे ही परिस्थिती म्हाका दिसता. एक ताट जर तुम्ही जर भायर अन्नाचें जर घेवन बसत आणि जर तुवें चपाती जर सोंपलेन दुसरी चपाती आवय किंवा बायल हाड परस ताच्या पयलीं ताट तांबडें जातालें सारकें न्हय. लोकांनी म्हाका दिसता धुल्लो जितलो खाला त्या दिसांनी 2010 ते 2012 गडगडीचो सामको पयशेय लोकांनी केले. दर मनशाच्या दारान ट्रकाच्यो येदारी, कंपाऊंडान ट्रक आणि ट्रक चलोवपी ड्रायव्हर बायले. अशा परिस्थितीन अशा गांवांत 2010 सालांत जेन्ना मायनिंग चलताली तेन्ना तुका दिसतालें मायनिंग एक दीस बंद पडूंक शकता. म्हणजे ज्या प्रमाणे ते चल्लेले अंदाधुंद तेन्ना दिसतालें की हे एक दीस तरी बंद पडटले. आणि तेन्ना तूं बीकॉम जावन बेळगांवाच्यान गोंयांत परत आयिल्लो. मागीर पोटाचें कितें चिंततालो? ना, आमी पयलीं आमचे अशें घरा कडेन आमची सुपारी आनी नाल्ल म्हणजे माड म्हणजे बाग आशिल्ली आनी तितूंतल्यान एक सत्र आसलो इन्कम सत्र, पूण तसो नासलो. वार्षिक उत्पादन एक 2 ते 2.5 लाख रुपया वर्साचे 2 ते 2.5 लाख रुपया. बट कितें तरी वेगळें करपाक जाय आसलें एक मनान आसलें कितें तरी. म्हणजे फाल्यां त्या टायमार ट्रक चलयतलो बट ट्रक घेतलो एक ओनर जालो ना. बरोबर. कोणाच्या हाता सकयल काम करचो ना हें इंटेंशन आसलें. आणि जमीन पडींग आसली म्हणजे कितें करतलो हे म्हणजे ते सुरवात करपाक जाय आसलें. तेन्ना ऊस रोयल्लो आमी 2009-10तल्यानच. सो ऊसान वॉज नॉट इंट्रस्टेड कित्याक ऊस हे 12 ते 15 म्हयन्याचे पीक. मागीर कटींग जावन शुगर फॅक्टरीक वतले आणि पेमेंट आसा 20 मंथ्स म्हणजे एटलिस्ट 2 वर्सां गेली. सो इतल्या वेळ एक यंग सळसटे रक्त ब्लड इतल्या दीस रावपाक शकना. सो तेन्ना एक म्हणजे आमच्या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटाची एक स्कीम हे जाल्ली की भाजी ते बायबॅक करताले. तुम्ही रोया आमी तुमच्याच्यान भाजी घेता. ऑलरेडी तुमकां सगळ्यो स्किमी दिताच गव्हर्मेंट म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सगळ्याक सबसिडी दिता, पूण तुमची रोया आमी भाजी बी तुमची बॅग करता अशी स्कीम तेन्ना हे जाल्ली. सो दिसलें की आमी भाजी रोवची 2013-14. पूण हेजे म्हाका ABCD सुद्दां खबर नासली कशी रोवपाची ती. तूं एक शिकला बीकॉम? हय, बीकॉम शिकलो जरी कशी भाजी आसता मातयेंत कोणाक संवयूच ना. आतां जे तरणाटे आमचो आज कार्यावळ पळयतात, तुमी पळयतात वरद सामंताक. वरद सामंत जावन आसा एक शेतकार आणि उमेदीन सामको नेटान सांगता की आपूण शेतकार. वरद सामंत तूं कितें करता जाल्यार वरद सामंत भाजी रोयता.
वरद सामंत कितें करता जाल्यार वरद सामंत आज स्वयंपूर्ण युवा जालो आणि गोयचे एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट किंवा आमचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताची जी योजना स्वयंपूर्ण युवा चो आज तो ब्रँड एम्बेसिडर जालो. दर म्हयन्याक 4 ते 5 लाख रुपया भाजयेचेर टर्न ओवर करता आणि जे लोक आमच्या गांवांत आसा, ज्यांच्यो जमिनी आसात, ज्यो पडीक आसात, जे शिकिल्ले भुरगे आहा, तांकां शेतकामाचें, भाजी रोवपाचें, बाग कामाचें कांयच गंध ना, ताणें हाचेर देख घेवची. कित्याक वरदान जेन्ना मातयेंत हात घालून भाजी रोवपाचें चिंतलें, वरद सामंताक भाजी म्हणजे कितें आनी तें रोवप आनी शेताचें काम हाच्या बद्दल कसलीच म्हायती नाशिल्ली. सारकें. म्हणजे मागीर इल्लें इल्लें हांव शिकपा लागलो. म्हणजे कशें आसता भेंडे झाड, म्हणजे बी तोपले ते झाड 45 दीस लागता भेंड्याक झाड रेडी जावन भेंडो लागपाक. हे सुद्दां म्हाका कांयच खबर नासलें. पूण जेन्ना लागलें झाड म्हाका खूश जालो की म्हाज्या जमनीन बाबा भेंडे. सुरवात तुवें भेंडे लायले? भेंडे रोयले बारीकशे 1-2 स्क्वेअर मिटर जमनीन भेंडे रोयले आनी इट वॉज अ सक्सेस. तेन्ना म्हाका हां बाबा जालें. म्हणजे ते इन्वेस्टमेंट केलें 10-15 हजार, 10,000 रुपया आयले, 5,000 इट वॉज लॉस. पूण उमेद आयली की बाबा म्हाज्या जमनीन जालें ही गोश्ट. सो तेज्या नंतर मागीर हांवें नेक्स्ट ट्राय केली, परते भेंडे रोयले मातशें शिक्षण घेवन, म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक विचारून, काही महाराष्ट्र कर्नाटका शेतकाऱ्या खंयच्यान तेंचें मार्गदर्शन घेवन मागीर हांवें सुरवात केली. म्हणजे परते नेक्स्ट इयर भेंडे रोयले 2014. इट वॉज अ सक्सेस. म्हणजे म्हाका 2 टन भेंडे मेळ. 2 टन म्हणजे 2 लाखाचे म्हटले आता त्या टायमार, 1 लाखाचे सॉरी, म्हणजे 50 रुपया रेट आसलो. सो 1 लाख. तेन्ना खूश जालो बाबा अशें ह्या फिल्डान आसा हें दिसपाक लागलें. जस्ट मातसो मुखार गेलो. नेक्स्ट इयराक मिरसांग रोवपाक ट्राय केली, म्हणजे ग्रीन चिलीज. इट वॉज अ सक्सेस ग्रीन चिलीज. कित्याक म्हाका मातशें तेतूंतलें कळयलें की कशी रोवप, कशी केअर घेवप हें कळपाक लागलेलें. आनी इट वॉज अ सक्सेस. म्हणजे 4,000 स्क्वेअर मिटरान तेन्ना हांवें मिरसांग रोयल्ली आनी इट वॉज अरावंड 7 लाखाची मिरसांग विकलेली, 7 लॅक्स. सुंदर. आनी इट वॉज अनबिलिवेबल फॉर मी की ह्या फिल्डान अशें कितें तरी आसा. आनी हें कोणाकूच खबर नासलें की ह्या फिल्डान बरें हॅन्डसम इनकम आसा म्हूण. सो तेज्या नंतर म्हाका दिसलें की ह्यो 2 भाजयो जाल्यो. आमी सरावंडेड बाय महाराष्ट्र आनी कर्नाटक. थंय समज प्रत्येक म्हणजे मोठ्या तरेन विविध तरेच्यो भाजयो जावपाक शकता जाल्यार आमच्या गोंयांत कित्याक ना. म्हणून हांवें आमच्या खंयच्यान कर्नाटक 50-60 किलोमिटर पयस, म्हणजे खानापूर तालुको, थंय समज मोठ्या प्रमाणान गाजर हे पीक जावपाक शकता, कॅरट, जाल्यार आमच्या गोंयांत कित्याक ना म्हणून हांवें गाजराचें पीक घेवपाचो यत्न केलो. आनी इट वॉज अ सक्सेसफूल क्रॉप. फ्रॉम 2016 टू 2026 हांव प्रत्येक वर्सा गाजराचें पीक घेता आनी इट इज सक्सेस. आनी हांव हें म्हणपाक शकता की गोंयांत हें पीक जावपाक शकता, गाजर हें पीक, जे कोणीच विचार करूना की हें पीक गोंयांत जातलें. सो तेंय पीक आमी गोंयांत घेवन. आतां कसली कसली भाजी रोयता तूं? सद्या आमचे कडेन कॅबेज वा आनी एक पीक घेतलें, म्हणजे कोबी वा गोंयांत म्हटलो की थोड्या लोकांनी म्हाका हो जावचो ना, पूण थोडे लोक आसले परत जातले. तूं तितले त्रास घेतलो त्या पिकाक सक्सेसफूल करपाक. लोकांनी म्हाका सांगलें की कॅबेजाक रबर बँड घालून दवरचो पडटलो, रबर बँड घालता शिवाय ते जावचें ना, ते आवळोन येना आमच्या क्लायमेटीन. पूण अशें कांयच ना. रबर बँड कांयच गरज ना. फक्त तुमी व्हडा उमेदीन ते गोंयची माती असली सुपीक आसा की तुमी फातर सुद्दां उडयत जाल्यार ते फातराचें झाड जावंक शकता. आणि गोंयचो मनीसूय इतलो घटमूट आसा, जर मातयेंत हात घालत जाल्यार ते मातयेंतली फक्त मिनूच न्हय, मातयेंत भांगर आसा हे वरद आमकां दाखोवन दिता आपल्या प्रयत्नाच्या जोराचेर. बीकॉम जाल्लो भुरगो मातयेंत हात घालता, ताका सरकारी नोकरी जाय. बीकॉम जाल्लो भुरगो आनी मायनींग इकॉनॉमी त्या वेळाचेर कोणें ट्रकान पयशे जर घाले आसत किंवा जर किन्यान जर पार्टनर जालो आसत, मिनाचो धंदो केलो आसत जाल्यार तोच बेकार बसतलो आशिल्लो. वरद म्हणटा जेन्ना मायनींग धंदो गडगडीत चलतालो तेन्ना आपणाक दिसतालें केन्ना तरी बंद पडूंक शकता. म्हणून तो आपली जमीन राखपाक पुर्वजाची 10-20 हजार स्क्वेअर मिटर जमीन, एक 20-1 हजार रुपया आवय बापूय थंय ताचेर जोडून काडटाले म्हयन्याक. त्या धंद्या भितर वरदान आज हात घालो आणि महिन्याक 4 ते 5 लाखाचो टर्न ओवर वरद जर आज करता जर जायत जाल्यार तो एक नवो आदर्श घालून दिता सगळ्या तरणाट्या भुरग्यांक, जाचे कडेन जागो आसत, जाचे कडेन कश्ट करपाची शक्यता किंवा शक्ती जर आसत जाल्यार. वरद तुका कोण भुरगे म्हणना फ्रेंड तुजे, अरे कितें रे भाजी रोयता? ना, पयलीं जेन्ना सुरवात केली तेन्ना बरेंच, म्हणजे जेन्ना देंवलो तेन्ना म्हणून अरे ट्रक घे, हांगा 2 लाख रुपया मेळटा. इट वॉज हे म्हणजे, पूण आज ते लोकांचे हे बदलले. बिकॉज ते म्हणटा हेच खरें, आमी जमनी आमच्यो राखून थोड्यांनी दवरुना, थोडे म्हणटा आमच्यो आसा आमकां करपा जाय, थोडे म्हणटा जमनी ना आमी कितें करूं. बरोबर, अशे प्रश्न येता. कित्याक तांकां खबर आसा की ह्या हितून इन्कम आसा. बिकॉज आय वॉज द ओनली वन जेणे सांगलें की हितून फायदो आसा. बरोबर, शेतकार तसो म्हणजे इतल्या वर्सां शेती टिकली कशी, कितें तरी तितून फायदो आसा. आणि वरद आज फक्त इतलोच न्हय, वरद आज गांवोगांव वता.
आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आणि स्वयंपूर्ण गोवाचो तो ब्रँड एम्बेसिडर मुखेलमंत्र्यान थंय गेला. इतलेंच न्हय, एक बरी गजाल म्हणजे मुखेलमंत्री ज्या ज्या कडेन वता आनी ज्या ज्या कडेन तरणाट्यां कडेन उलयता तेन्ना दोतोर प्रमोद सावंत आमचे गोंयचो मुख्यमंत्री वरद सावंत पयलीं आमकां दिसलें वरद सावंत काय म्हणून, पण जर एक वरद सावंत जाचे रिलेशन कोणाच्याच खंयच्याच राजकीय फुडाऱ्या कडेन किंवा पक्षा कडेन ना हें हांव तुका मुद्दाम ठासून सांगता. एक युवकांचो रोल मॉडेल जाला. स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर स्वयंपूर्ण युवकान मातयेन राबत जाल्यार भाजयेच्या धंद्या वयल्यान सुद्धा तो आज लखपती करोडपती जावपाक शकता. हे वरदा कडेन पळोवन कोणूय सांगत. वरदान गेल्या 10 वर्सां जे कश्ट केल्यात आपल्या फार्मान दाबाळ, थंय तो आज भेंडे रोयता, तो आज मिरसांग रोयता, तो आज गाजर रोयता, तो आज बऱ्या पद्दतीचे कोबी रोयता. थंय दर दिसा शाळेंतली महाविद्यालयांतली भुरगीं बायलां थंय ताचे फार्म पळोवपाक वता. आज कितल्या जाग्याचेर तुवें सगळ्यांत भाजयेचो व्यवसाय केला? सध्या 40,000 स्क्वेअर मीटर. 40,000 स्क्वेअर मीटर म्हणजे व्हडलो काय न्हय. महाराष्ट्राच्या भरपूर खूप कमी. थंय लाखो स्क्वेअर मीटर लोकांनी जमिनी काडली, लाखो एकर, हजारो एकर लागवडीचो केला. आमचें कशें आसा, आमी म्हणजे प्रत्येक तरेची भाजी हांव चिंत्ता की गोंयांत सगळ्यो भाजयो जावच्यो, जावंक येता, शक्य आसा, फक्त आमी त्यो करपाची गरज आसा. आमचे बरें कसले कसले भाजयो जावंक शकता गोंयांत? सद्याक म्हणजे कोबी इज पॉसिबल, कोबी, मिरसांग, भेंडे, काकड्यो तुवें ऑलरेडी केला. चिटकी मिटकी आमचे कारायती, बॉटल गार्ड म्हणजे कोकण अशे 15-16 तरेच्यो तरी भाजयो जावपाक शकता. समज ग्राफ्टिंग वरायटीज आयल्यो, समज फाल्यां आमकां आमचे टोमॅटोज हे सुद्दां सक्सेस जावपाक शकता. तशें आमी ट्राय केले हायब्रीड वरायटी, जाल्यार आमचे ओनियन सुद्दां, कांदो सुद्दां. पण म्हाका सांग वरद बाब, भाजी रोयतकूच मागीर भुरगे विचारता, सर आमी भाजी रोयता ती बरें आसा, भाजी बिजी रोवप, मागीर ती विकप खंय रस्त्यार बसून? ना, म्हजें एक इंटेंशन म्हणजे कशें आसता, शेतकाऱ्याक एक गोंयकाराक म्हणून आमकां एक लज म्हणून एक प्रकार आसा खंयच्या गोष्टी, मोठी प्रमाणात लज दिसता. म्हणजे जेन्ना हांवें कितें म्हणटात ते कॉलर टायट ती मातशी हें जाता. म्हणजे हांव सांगपाक सोदता की जो वेंडर रस्त्यार बसून भाजी विकता तो दिसाक 3,000 ते 4,000 रुपया इनकम करून, हेच सांगपा खातीर हो स्वयंपूर्ण युवा आणि ही गोमंतक टीव्ही. रस्त्यार बसून जो भाजी विकता आणि जाणे ती भाजी जर स्वतःची पिकयल्ली जर आसत जाल्यार तो व्यक्ती दिसाक 3,000 ते 4,000 रुपया जोडटा. म्हणजे जवळजवळ 1,00,000-1.25 लाख रुपया तो इन्कम करूंक शकता. फक्त गोंयकारांक सोडूंक जाय ती लज आणि गोंयकारांक धरपाक जाय ती काम करपाची इत्सा. काम करपाची इच्छा जाय. कित्याक ताचें कारण सांगता, जेन्ना आमी काळंगां रोयली, म्हणजे हांव हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटाक काळंगां दिनासलो स्टार्टिंगाक, कित्याक म्हाका ती स्वता सेल करपाक जाय आसली आणि मार्केटान तेजो रेट सदांच चड आसतालो. जेन्ना आनी एकदां मार्केटान गेलो की म्हाका एक मडगांव मार्केटान 4 रुपये किलो सांगली. इट वॉज 2017. सो हांवें म्हणटा 4 रुपये किलो, हो म्हाजो कॉस्ट सुद्दां येना, प्रोडक्शन कॉस्ट. सो हांव म्हाज्या रस्त्याच्या सायडीनूच हांवूच उबो रावलो काळंगां घेवन. आज 2 गेली, फाल्यां 4 गेली, अशी करीत करीत आज अशी परिस्थिती आयल्या की माझ्या फार्मावल्यानच काळंगां सोंपता. पळय, आनी तुमकां सांगपाची आनी उमेदीची गजाल म्हणजे आज वरद जे पयलींची गजाल सांगतलो, जर तुमी जर भाजी जर रोयली जाल्यार तुमकां रस्त्याचेर बसून विकपाची गरज ना. गोवा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटाच्या स्किमी अंतर्गत गव्हर्मेंट म्हणजे सरकार तुमच्या फार्मा वयली भाजी सगळी विकती घेवपाक तयार आसा वरद न्ही? ना, अशी स्कीम ती गव्हर्मेंट म्हणजे प्रोक्युरमेंट स्कीम आसा की 17 ते 18 तरेच्यो भाजयो गव्हर्मेंट बाय बॅक करता, तुमच्या कडल्यान घेता. म्हणजे गोंयकारांनी रोवची, म्हणजे इच्छा कितें आसली सरकाराची की गोंयकारांनी मोठ्या प्रमाणात आपले पडींग जमनी लागवडीसाठी हाडच्यो आणि भाजयेचें प्रोडक्शन घेवचें. आमी ते घेवपाक तयार आसा. भायर कितें जाता, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाक तांकां भाजी रोवपाक कळटा पूण विकपाक कळना. बरोबर. आमकां रोवपाक कळना अशें ना, आमकां इच्छा ना ती करपाची. गव्हर्मेंट रावला रेडी, तुम्ही भाजी हाडून दी, आमी घेता म्हणून. आणि तुमकां विथीन 15 ते 20 दिसां भितर, मॅक्झिमम एका म्हयन्या भितर तुमच्या अकाउंटान पयशे. याद दवरात, दलाल ना. गव्हर्मेंट सांगता, सरकार सांगता की दलाला शिवाय तुमची भाजी सरकार विकती घेवपाक तयार आसा. हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट 10 ते 15 वरायटीच्यो भाजयो घेता. 15 दिसां भितर तुमच्या अकाउंटांत तुमचो पयसो रोखडो पावता. दलालाच्या शिवाय, कमिशनाच्या शिवाय. जर घरपोच जर तुमची भाजी तयार केली, जर विकत घेवपाक सरकार तयार आसत, भुरग्यांनी फक्त कश्ट करपाची तयारी दवरूंक जाय. हेच म्हणजे आता तेच हे उरलेले आसा. कित्याक
म्हणजे आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतान जेन्ना CMचो चार्ज घेतलो त्याच्या नंतर हितून बरोच मोठो कायापालट जाल्लो आसा. म्हणजे आफ्टर 2022 म्हाज्या कोतान 300 फार्मर्स ह्या फिल्डान आयिल्ले आसा हॉर्टिकल्चर. म्हणजे मोठ्या प्रमाणात ह्या हितून येवपाक लागले युवा आयिल्ले आसा. म्हणजे आतां इल्ली इल्ली तेजो प्रसार सुरू जाल्लो आसा. म्हणजे भाजी कशी लागवड म्हणजे ते म्हाज्या फिल्डार येता, हांवूय तांकां एक्सप्लेन करता कशी करपाची, कशी लावपाची, कशें केल्यार कशें प्रोडक्शन मेळपाक शकता. आनी ह्या युवा भायर सरलेलो आसा. दिसता की हेज्या फुडें युवा मोठ्या प्रमाणात भायर सरतले. पडींग जमनी आमच्यो बऱ्योच आसा. अशें न्ही की आमी स्वयंपूर्ण जावपाक शकना. आमी सद्या अशी परिस्थिती आयिल्ली आसा. आयच्या दिसाक सांगता आमचे कडेन भेंडे एक्सेस जाता, कुकुंबराचें प्रोडक्शन एक्सेस जाता, काकडेचें, आनी बॉटल गार्ड म्हणजे जे कोकण दुदी तेजें प्रोडक्शन आमकां एक्सेस जाता आनी हें आमकां बेळगांव धाडचें पडटा. म्हणजे वी आर एक्सपोर्टींग दीस खूप जाण व्हेजिटेबल्स. भुरगे म्हाका सांगतात सर भाजी रोवपाचें बरें आसा पूण आमचे कडेन स्टोरेज फॅसिलिटी ना. सरकार जर भाजी जर विकती जर टायमार घेवना जाल्यार म्हजी भाजी कुसतली, आपणाक नुकसान जातलें, पयशे टायमार येवचे ना. हाचेर तुजें कितें म्हणणें? सद्या गव्हर्मेंट म्हणजे वेअर हावस आमचे मोपा एअरपोर्टाचेर हें करप चालू आसा. विथीन 1-2 म्हयन्या भितर तेजें उद्घाटनूय जावपाचें अशें पयर आमच्या अर्थसंकल्पान हें केल्लें आसा. भाजी बाद जावपाचो हांगा विशय येवचो ना, कित्याक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मंगळार, बुधवार, शुक्रार, आयतार 4 days भाजी घेता. भाजी बाद जावपाचो विशय हो वेगळे कडेन उरलो. तो विशय खरो न्हीच. तो नाच सद्याक. फक्त आमी सद्या रोवपाची गरज आसा. फक्त सरकार घेवपाक एक्सेस जाले चडांत चड जाल्यार आमी कोल्ड स्टोरेजाचो विचार करपाक शकता. आणि वयल्यान सरकारची स्कीम अशा पद्दतीन बरी आसा की मार्केटान जरी भाजयेचो रेट देंवलो तरी मिनिमम सपोर्ट प्रायसा खाला तो ठरयल्लो रेट तुमच्या अकाउंटार येतलो. हय, ठरयल्लो रेट आसात. म्हणजे आज आमकां भेंड्याक 50 रुपया आसा, चिटके मिटकेक 51 रुपीज आसा. जानेवारी 1 तारीख टू डिसेंबर 31 तारीख पर्यंत रेट वच आसता. समज बेळगांव मार्केट 60-70 रुपया जाल्यार आमकां 60-70 रुपया मेळटले. बेळगांव मार्केट 10 आनी 20 रुपया जाले जाल्यार 50 रुपया ठरयला. इतली बरी स्कीम सरकारान तुमच्या दारान हाडून दवरल्या. बेळगांवां जर भेंड्याचो रेट किंवा त्या भाजयेचो रेट जर 50 परस चड वाडलो जाल्यार वाडीव रेट तुमकां मेळटलो, नवो रेट मेळटा. आणि त्या मार्केटान जर 5 रुपया सुद्धा जात जाल्यार तुमकां 51 रुपया तुमच्या अकाउंटान वतले. सरकार तुमकां दिवपाक तयार आसा. ही स्किमी तुमच्या खातीर आसा. एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट आणि वरद सारखे एम्बेसिडर स्वयंपूर्ण युवाचे गांवोगांवांय वतात. भुरग्यांक सांगतात भाजी रोया, भुरग्यांक सांगतात ताचे फायदे तोटे, भुरग्यांक आपले बॅलन्स शीट ओपन करून वरद जेन्ना दाखयता तेन्ना तो सांगता आपूण जर इतलें इन्कम 4 ते 5 लाखाचे टर्नओवर जर करपाक शकता, व्यवसाय जर तितलो करपाक शकता जाल्यार तातूंत निश्चित फायदो आसा म्हणून आपूण थंय आसा. स्वयंपूर्ण युवा जावपा खातीर वरद सारखे लोक गांवोगांवांच भोंवतात. कसो आसा रिस्पॉन्स लोकांचो? सध्या तसो मिक्स रिस्पॉन्स आसा. म्हणजे अजुनूय लोकांक कळना. म्हणजे उमेद सगळ्यांक आसा, सगळ्यांच्या मनान. म्हणजे आमच्या गोंयकारांच्या पयशे आपणाकूय मेळचे, पयशे आनी शेतकार सगळ्यांच्या मनान आसा, पूण तेंचो एक पावल फुडें वचना. कित्याक? त्याचे कारण अजून मला काय कोण लोकांक म्हणटा ते कष्ट करपाची तशी इच्छा उरली ना. म्हणजे मोबायला खातीर म्हाज्या वतान मेजर हे जाल्ले अशें दिसता. तू कितले कष्ट करता आनी तुजो दीस कसो वता म्हाका सांग? म्हणजे मॉर्निंग एक 6:30 ते 7 o'clock हांव म्हाज्या फार्माचेर आसता. संग तू फार्मार आसता? 6:30 तरी आसता. सगळे एक राउंड मारून पळोवप, म्हणजे झाडां कशी कितें सांगता. म्हणजे झाडां म्हाजे कडेन उलयता म्हटल्यार आतां तांकां कितें कमी पडटा, कितें पडटा, म्हणजे कशी आसा, सगळे एक राउंड मारता. मागीर हार्वेस्टिंग प्लॅन जाता. म्हणजे केन्ना हार्वेस्टिंग. तुज्या बरोबर कितले लोक आसा? स्टार्टेड विथ 2 लेबर्स, 2 कामगार असले. आज 25 लेबर्स, 25 लेबर आसा. तू तांकां दिसाक कितलो दिता दिसावडो? म्हणजे देर इज म्हणजे 300, 350, 400 असे रेट चालू असतात. म्हणजे गोंयकार तुज्या बरोबर काम करपी? गोंयकार सुमारे 17 ते 18 गोंयकार आमची कामेरी म्हणजे महिला लोक काम करतात. 5-6 जाण म्हणजे तांकां वर्सभर काम मेळटा. म्हणजे वेवस्था अशी करता की तांकां वर्सभर काम मेळटा. पावसान तुजे भाजयेचें कितें? पावसान मेजर प्रॉब्लेम म्हाका पावसान येता. पावसान आमचे थंय भाट बुडटा, फार्म बुडटा. पूण तरी हांव काही प्रमाणात तेन्ना रोजां रोवपाचो प्रयत्न करता. तर दसऱ्याक 2 म्हयने पयलीं आमी रोजां रोयता, जी गोंयांत भयानक मोठ्या प्रमाणात सगळी रोजां भायल्यान येता. ती एक ताजो हे करता आमी. पण रोजांच्या धंद्याचेर फायदो करूंक शकता. ऑफकोर्स रोजां 1 एकर रोयली जाल्यार तब्बल 2 टन तुम्ही घेवपाक शकता. 150 रुपया रेट, 3 लाख रुपये तुमचे कोणीच घालेना. पळया 2 महिन्या आणि कितल्या दिसांत रोज तयार जाता? 60 ते 70 दिसा भितर. 60 ते 70 म्हणजे 2 महिने जर तुम्ही रोजां जरी रोयली जरी जायत जाल्यार एका सिजनान, दसऱ्याच्या सिजनान तुम्ही एक 3 महिन्या भितर एक 2 ते 3 लाख रुपये जोडूंक शकता. आज हे सगळे अर्थशास्त्र, हे सगळे इकॉनॉमिक्स, हे सगळे आपले इन्कम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट सामंत सारखे मनुष्य तुमच्या फुड्यान दवरपाक तयार आसा.
कशी रोवची, कितें तुमी करचें, खंयच्यान बियाणें हाडचें, कशें तुमी काळजी घेवची, हाच्या खातीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तुमकां शिकोवपाक वाट पळयता. वरद सरकाराच्यो स्किमी लोकां पर्यंत व्हरपा खातीर आपलो काम धंदो सांबाळून तें काम करता. आपले एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, आमचे मुखेल मंत्री जे स्वयंपूर्ण युवाचो नारो दिता, वरदा सारखे एग्जाम्पल ते लोकांक सांगत असतात की पळयात वरद बाब कसो स्वयंपूर्ण जालो, वरद बाबान आपल्या गांवचो कायापलट कसो केलो, आपली शेतां भाटां बागो आपल्यो जमिनी राखून दवरून त्या जमिनी वयल्यान उत्पन्न घेतलें. त्या वेळाचेर वरदाच्या बापायन किंवा वरदा आज तो जागो जर तेन्ना 20 ते 40,000 स्क्वेअर मिटर विकिल्लो जाल्यार वरद आज आसा ते सगळें ना जातलें आशिल्लें. कोणाला तरी हाता सकयल खंय काम करता आसलो आनी कांय वर्षां नासलें. तेज्या खातीर म्हाका दवरलेलें दिसता की गोंयांत हेजो प्रसार करचो शेतीचो, म्हणजे मोठ्या प्रमाणात लोक भाजी लागवडी खाली येवचे. हेजें मेन इंटेंशन तुमकां आनी एक सांगता की जे गोंयकार आमी भाजी खाता, वी आर नॉट इटींग फर्स्ट क्लास व्हेजिटेबल, आमकां सेकंड क्लास भाजी येता. बरोबर. एक म्हणजे बेळगांवच्यान येवपाक वेळ जाता आनी बरी क्वालिटी आनी मेट्रो सिटीनी चल्ली आनी आमी सेकंड क्लास, आनी तेज्या खातीरच आज आमी कॅन्सरान ज्यो बायलां जी हांगा पळयतात किंवा जे भुरगे जे बेळगांव किंवा बंगळूर जर तुमी जर गेले जाल्यार आनी भाजी मार्केटान फावट मारलो जाल्यार जीव सारके त्यो भाजयो पळोवन चुरचुरतलो. कारण इतली फ्रेश भाजी, हिरवेगार सामकी तण्णी सामक्यो भाजयो पळोवन, आनी तेंच जर मागीर तुमी गोंयांत येवन ती कोथमीर, ते मिरसांग्यो, ते भेंडे, तो कॉलिफ्लावर, तो कोबी पळोवन दिसता रे कसलो माल गोंयांत येता काय म्हणून. हेजेंच कारण आसा की आज कॅन्सराचे रुग्ण गोंयांत वाडपाक लागलेले आसा. सो होच उलो हांव आमचे शेतकारां कडेन मारता आनी आमच्या युथा कडेन फुडें जॉब हे उरचे ना. AI सगळे जॉब खातले. बरोबर. म्हणजे आज परिस्थिती पळय, आज युद्ध चालू आसा. कोविडा टायमार आमकां शेतकारांचे कितें ते दाखयलें, शेतकार कितें म्हणटा तो कोविडा टायमार लोकांक. आतां युद्ध चालू आसा. जस्ट इमॅजीन करा की शेतकाऱ्यांनी समज रोवपाचें सोडलें जाल्यार चुली पेटोवन सुद्दां आमी कितें खातले. सो आमचे जमनी राखून दवरून आमी तेतून भाजयेचें उत्पादन घेवपाची गरज आसा. प्रॉफिटेबल उत्पादन आसा आनी हें शक्य आसा. प्रॉफिटेबल उत्पादन गोंयांत शक्य आसा. ना अशें ना. हांगा फक्त आमी पावल एक फुडें मारपाची गरज आसा. एकूच उदाहरण दिता. बीकॉम जावन हो भुरगो हांगा आयिल्लो तेन्ना जर ताका कोणें जर मायनीचेर जर ताणें ट्रक बीक जर घेतिल्लो जाल्यार इतक्यान भांडवल बिंडवल वचून ट्रकूय वतलो आशिल्लो. ट्रकाचेर झाडां जाल्या. हय सारकें. ट्रक ते तशेंच आसा. कलमेले कुसले, ट्रकाचेर झाडां जाल्या, ट्रकाचेर सामक्यो वाट लागून गेले ट्रक. इन्व्हेस्टमेंट लोकांची बुडली. आत्महत्या करपा परस इतली परिस्थिती तुमच्या मायनींग सेक्टरान कोणें ट्रक घेतले तशी जाल्या. ड्रायव्हर, जे गॅरेजवाले, बारवाले, म्हाले, धाकटी हॉटेलां बंद पडले. गेल्या 14 वर्सां मायनींग बंद आसा. कोणें त्या वेळाचेर परत जे शेतां भाटान गेले, आपले बागेन गेले, ते आज तरले. ते वरदा सारखे लोक. वरदाक जर तेन्ना सरकारी नोकरी जर मेळिल्ली 20-30 हजाराची, आज चडत तर 40-50 हजार रुपया तो जोडटलो आशिल्लो म्हयन्याक. सरकारी नोकर म्हणून जगतलो आशिल्लो. सरकारी नोकर म्हणूनच आयुश्य खपतलें आशिल्लें. वरद आज बिझनेसमॅन जालो. वरदाक आज जाय जाल्यार बरें ताट टाय आनी कोट घालून फॉरेनाची एक गाडी, ऑडी, मर्सिडीज घालून ताका भोंवपाक इतलें इन्कम तो जनरेट करपाक शकता. तितलें तो करताय बी. पण जेन्ना तूं शेतांत राबता, जेन्ना तूं मातयेंत काम करता, ते मातयेची गोडसाण तुज्या मना काळजान रिगता. आनी ती गोडसाण वरद सामंताच्या तोंडांत, ताच्या हावभावांत, ताच्या विचारांत आनी ताच्या कृतींत आमकां दिसता. वरद आज कशें दिसता तुका हो धंदो करून म्हाका दिसता की हांव तसो स्वयंपूर्ण, म्हणजे म्हाका अशें दिसता की म्हाज्या खातीर एक 4 लोक कामाक लागले. 4 लोक तुमी म्हणला की 20 लोक तुज्या आतां गेला आसा. म्हणजे म्हाजे लागले आनी प्लस एक 10-15 शेतकार नवीन ह्या फिल्डान आयले. ते पळोवन मनाक समाधान मेळटा. भरपूर मोठें समाधान मेळटा. बिकॉज पयशे हे समाधान इतले दिवपाक शकना. पयशे जोडटाय बी, पूण हे ते वेगळे समाधान आसा की बरे शेतकार भितर सरले आनी हेज्या मुखार आनी मोठ्या प्रमाणान हेतून सरपाची गरज आसा. आधुनीक शेतकार हो जो भाजी रोयता, आधुनीक शेतकार हो जाणे 10 वर्सां भितर तो लखपती जाला. आज युवकांचो रोल मॉडेल जाला. गोंयचो स्वयंपूर्णचो ब्रँड एम्बेसिडर जाला. नोकरी आणि चाकरी करच्या परस ज्या लोकांकडे जमनी आसत जाल्यार ताणें भाजी वेवसायान आरामात येवंक जाता. अशें सांगपाक शकता की जेजे कडेन 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा, 1 हेक्टर उदक आसा, हे 2 गोश्टी आसा
जाल्यार तेणें हमखास ह्या फिल्डान येवचें. तुमकां गव्हर्मेंट इन्कमा पेक्षा चड एक एम्प्लॉय जोडटलो म्हणजे 40,000. तुमकां हांव ना म्हटल्यार एक वर्साक तो 5 ते 6 लाख रुपया 10,000 स्क्वेअर मिटराचेर इन्कम जनरेट करपाक शकता. हे हमखास, हितून कांयच दुबाव ना. पळयात, वरद बाब म्हणटा एक 10,000 स्क्वेअर मिटर सुद्धा जर जमीन असत आणि उदकाची जर बारीकशी जर सोय जर असत, योग्य पद्धतीन जर वरद सारख्या लोकांचे तुम्ही मार्गदर्शन घेतले, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंटाच्या स्किमीचो लाव जर तुम्ही घेत, जाल्यार 4 ते 5 लाख रुपया तुम्ही कमोवपाक शकता. इतली ताकद गोंयच्या मातयेंत अजून आसा आणि इतली शक्ती आसा मातयेंत. माती सामकी बरी आसा आमच्या गोंयची अजूनय. हय, म्हणजे लोक म्हणून आमची माती अशी तितली सुपीकताय ना, पूण आमची माती खरीच भांगराळें गोंय आमचें, जे म्हणटा आमी भांगराळें गोंय आसा. म्हजें मत कितें आसा, जेन्ना आमी भाजयेचें प्रोडक्शन घेता, भाजी काडटा आनी जेन्ना प्रॉफीट घेता, जेन्ना म्हाजो एक 10-20 लाख रुपया म्हाका प्रॉफीट उरलें जाल्यार हांव तितूंतले परते 10 लाख रुपया मातयेक दिता. मातयेक दिता म्हणजे कितें, ती म्हाजी म्हणजे जी जल्म देणारी आई एक, आनी ही माती म्हाजी दुसरी आवय जिणें म्हाकाच घडयलो. त्या मातयेक हांव शेण म्हणटा तशें म्हणजे ऑर्गेनीक कंपोस्ट कितें येता जाता इतलें घालपाक पळयता. तीच म्हाका परती डबल इन्कम नेक्स्ट इयर दिता. तशेंच हांव नेक्स्ट इयर डबल इन्कम मेळ्ळें की तेतूंतले समज आनी एक 20% परते मातयेक दिलें जाल्यार ती म्हाका आनी प्रोडक्शन दिता. सो हांव सगळ्यात चड काळजी घेता ती म्हाज्या मातयेची. तिका समज हांव इतली खाण दिलें जाल्यार ती म्हाका भयानक मोठ्या प्रमाणात प्रोडक्शन दिता आनी दीत रावतली. तुम्ही पळयतात वरद बाब सामंताक स्वयंपूर्ण युवा आमच्या गोंयचो आधुनीक रोल मॉडेल, जो मातयेंत रावता, मातयेंत काम करता. दिसांतली कितली वरां काम करता वरद बाब? 5-6 वरां तरी सामकोच मातयेन आसता, नाल्यार फूल मॅनेज करता बाकीचे. म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह जॉब करूकूच जाय. तुझे मार्केटिंगूय जाय, तुझे फायनान्सूय जाय, तुझे अकाउंट्स पळय, बँकेची कामां पळय, कामगारांचे पळय, म्हणजे ह्युमन रिसोर्सीस काम कर. पण मातयेंत 4 ते 5 वरां दिसाचो तूं राब आनी आयुश्यभराची कमाई तातूंतल्यान जोड. मातयेची उपासना करप म्हणजे मातयेची पुजा करप अशें अर्थ न्हय. मातयेंत राबप, मातयेक परतें दिवप हाचो अर्थ माती परत उपजाऊ जावपा खातीर जे नॅचरल फर्टिलायझर किंवा ऑर्गनायझीक फर्टिलायझर परत तूं मातयेंत जर घालत, माती तुका दोबरान इन्कम दिवपाक शकता. वरद जावन आसा आमचो रोल मॉडेल नव्या गोंयचो. जो नवो गोंयकार शेतकार जावपाक सोदता, भाजीकार जावपाक सोदता, भाजी जो पिकोवपाक सोदता, ताका वरदा सारके कितलेशेच लोक, सरकारी यंत्रणा आनी स्वता वरद गांव गांव तो फिरता, लोकांक मेळटा, तरणाट्यांक. आज जर भुरग्याक जर जागो जर आसत किंवा जर पडीक जमीन आसत आनी मातयेंत येवंक जाय, भाजी रोवपाक जाय, तुजी कितें मदत जावंक शकता? समज म्हाका एक गोश्ट कळ्ळी की तो म्हणजे तो एक तर म्हाका कॉन्टॅक्ट करपाक शकता. कॉन्टॅक्ट केलो जाल्यार जी म्हाजे कडेन कितें पॉसिबल तेका सगळें आसा तें तुका दिवपाक रेडी आसा. म्हणजे खंय कितें तेका सवाय मेळपाक शकता, खंयच्यान कशी सुरवात करपाची, जे त्रास हांवें घेतला ते तेका जावचे ना, इतलें हांव सांगपाक शकता. फक्त ताणें कश्ट करपाची इतलेंच दवरप. सरकारची मदतूय बरी मेळटली, कांय दुबाव ना. तूं भाजी रोयता तुका म्हाजे तरेन फूल तुका खंय कशें बियाणें वापरप, खंयचें हाडप, खंय तुका कितें स्वस्त पडटलें, मल्चिंग पेपर कसो वापरप, ड्रीप इरिगेशन कशें करप, हें पूर्ण म्हायती ताका दिवपाक शकता. हार्वेस्टिंग कशें करप, प्रत्येक झाडाचें हार्वेस्टिंग वेगळें वेगळें आसता, म्हणजे प्रत्येक क्रॉपाचें तें कशें करप आनी कशें मार्केटींग करप, हें सगळी ताका दिवपाक बसलेलो आसा. बिकॉज म्हाका एक जाल्लें जाय, गोंय आमचें स्वयंपूर्णच जाल्लें जाय ह्या फिल्डान. गोंय आमचें स्वयंपूर्ण जाल्लें जाय ह्या फिल्डान अशें म्हणटा वरद बाब, अशेंच म्हणटा मुखेलमंत्री, अशेंच म्हणटा सरकार, अशेंच म्हणटा प्रधानमंत्री आणि सगळे देश तेच सांगता की नोकरेच्या फाटल्यान जगभर सगळे देशातले राष्ट्रपती जावं प्रधानमंत्री हेच सांगता. देशाची इकोसिस्टम आणि फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड बँक, IMF तेच सांगता की तुम्ही भुरग्यांनी, आमी सगळ्यांनी स्वयंपूर्ण जावपाची गरज आसा. स्वयंपूर्ण जर आमी जाले जाल्यार आमी दुसऱ्यां खातीर नोकऱ्यो तयार करतले. आज वरद बाब सामंता सारके तरणाटे आंत्रप्रनर जाले, इकोप्रनर जाले, बिझनेसमॅन जाले, शेतकार जाले, शेतांतल्यान ते भांगर करतात, शेतांतल्यान कितल्या इन्कम जोडपाची शक्यता आसा, 50 ते 60 लाख चो टर्नओवर, तितलो धंदो करपाची कापस्ताद आयच्या युवकां भितर जर आसत, काम करपाची धमक जर तुमच्या बरोबर कडेन जर आसत, वरद बाब सामंत दाबाळ धारबांदोड्या जर तुम्ही ताका संपर्क साधत, सरकारी खंयच्याय यंत्रणेक स्वयंपूर्ण जे मित्र जे आसात तांच्या पर्यंत तुम्ही तुमच्या गांवांतल्या पंचायतीन जरी तुम्ही पावून जर सांगलें की म्हाका स्वयंपूर्ण मित्राक जोडून जर दियात, सरकाराक जर तुम्ही एक ईमेल बरयलो, कांयच ना जर तुमकां डायरेक्ट मुखेलमंत्र्याक एक तुम्ही एक सादो फोन केलो,
वरदा सारखे कितलेशे लोक आणि सरकारी यंत्रणा तुमच्या पर्यंत येवपा खातीर तयार आसा. हावेस फक्त इतलोच, सरकारी नोकऱ्यांच्या फाटल्यान, प्रायव्हेट नोकऱ्यांच्या फाटल्यान न धांवता, बेकार हाताचेर हात धरून न बसता वरदा सारखे स्वयंपूर्ण युवा तुम्ही जायात. तुजो कितें संदेश भुरग्यांक? संदेश इतलोच की काही वर्सांनी 2030-2035 मेरेन जॉबांची हे जातली आणि तुमी आमचे जमनी तो पण राखून दवरुना जाल्यार आमी आनी कांयच गोंयकार म्हणून उरचे ना. सो उलो मारता आसा ते जमनी राखुया, जेजे कडेन उदक आसा, जमीन आसा ताणें हमखास ह्या फिल्डान येवचें. हेच फील्ड फुडें तुमकां व्हरतले. तुमी यू वील बी द बॉस ऑफ युअर बिझनेस. तुमच्या आनी वयर कोण आसचो ना ह्या फिल्डान येतगीर. आनी फुडें अशी परिस्थिती येतली की शेतकाराक तशी आज किंमत नासता आसना, तशें कोण केअर करना. फुडें ग्राहक तुमच्या दारान येवन भाजी किंवा तुमी कितें पिकयता ते ग्राहक तुमच्या दारान येवन व्हरतलो. त्या भाजयेचो रेट तुमी ठरयतले काही वर्सांनी, कोणूच बाकीचो ठरोवचो ना. तुमी ठरयता त्या रेटीन ताका व्हरचें पडटलें. कित्याक प्युअर अन्न मेळप, पॉप्युलेशन जशें वाडत चल्लेलें आसा, प्युअर अन्न मेळप कमी जातलें. प्लास्टीक अन्न मेळपाक लागतलें लोकांक. केमिकल फ्री समज जगपा जाय जाल्यार आमच्या शेतीन म्हणजे भुरग्यांक युवाक देंवचें पडटलें. आनी तुमी सांगता त्या रेटीन फुडें घेतले, तितून दुबाव ना. फक्त एक पावल फुडें मारून तुमी ह्या फिल्डान देवा. एकदांच देवा, 1-2 वर्सां तितून स्ट्रगल घेया, तेंचे फुडें लायफ वील बी ऑफ सक्सेस. फक्त एकूच भंय आमकां आसता तो म्हणटा तो निसर्गाचो. निसर्गा फुडें आमचें कांय चलना. बाकी आमी कोणा कडेन आमची चलपाक शकता, फक्त एकूच गोश्टी कडेन चलना, ते शेतकारां ते निसर्गा कडेन. बी युअर ओन बॉस. तुमचे आयुष्य तुम्ही तुमच्या हातात घडयात, स्वयंपूर्ण जायात. हे परते परते तुमकां सांगत आसा गोमंतक टीव्ही. आमच्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान तुमकां तेंच आमी परते परते सांगतात. स्वयंपूर्ण गोंय थ्रू स्वयंपूर्ण युवा. पळयत रावात स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत दर सोमारा गोमंतक टीव्हीचेर.